नमस्कार. हांव आर.जे. शकिला शेख. तुमकां सगल्यांक म्हाजो मायेमोगाचो येवकार. कोंकणी उलय, लंडन फुलय हे कार्यावळींत आयज हांव तुमच्या मुखार सेझार डिमेलो हांणी बरयलेलो लेख कविता कशी आसची आनी वाचची तुमच्या मुखार दवरता. तर आयकात सेझार डिमेलो हांणी बरयलेलो हो लेख कविता कशी आसची आनी वाचची. कवितेचे लिखणे तुमच्या हातात पडटाच तुमी जरूर नर्वस जातले. हे तुमचे भियोप पयस करपाक थोडी म्हायती दिता. उपरांत जे कोणें वाचून आपूण कवी म्हणून पदवी मेळयली, डिमांड वाडयलो, तांकांय बी म्हजी थोडी शिकवण. तर नव्या वाचप्यान पयली सुरवात करता. सुसेगाद कविता वाचची, कारण कवी आपली कविता एक एक उतराचेर लक्ष दिवन बरयता. जाय तो वगोत घे, एक दोन पावटी वाच, ताची समजणी काड. अवघड उतर लागले जाल्यार शब्दक्ष वा डिक्शनरीचो उपेग कर. ना जाल्यार कोणा लागीं विचार आनी त्या उतराची समजणी घे. तुजो घोस्त काड. जशे परी तूं चॉकलेटी जिबेर दवरून घोस्तान चोखताय वा कसलोय ड्रिंक तूं घोस्तान पियेताय, तेच परी कविता जिबेर घोस्ताड आनी समजणी काड. तुज्या ओठाचेर ती खेळय. तूं कविता कडेन उलयताय ते परी वाच, पळय आनी उलय. तो तुका जरूर जबाब दितलो. डोंट वरी तुका तर ती कविता आवडली ना, तूं फकत वाचताय. लोकांचे क्रिटिक्स कवी पडून घेतलो. तुवें भियोवपाची गरज ना. थोडी कविता तुका घडये समजोची ना, पूण ती वाचून वाचून तुजे कुडींत रिगल्या. जाणा जायात कविता थोड्यो आवडीच्यो आसता, थोड्यो ना आवडीच्यो आसता. ताका जबाब ना. सर फुडें आनी वाच. आनी जे कोण वाचून आयल्यात तांकां थोडे भोव सांगचें दिसता. तुमी जायत्यो कविता वाचल्या आसतल्यो. ऑडियन्सान तुमकां ताळयो मारल्या आसतल्यो, कित्याक तुमी नवे कवी आसले. सोशल मिडियाचेर वा फेसबुकाचेरय तांणी लायक, लव आनी वेल रिसायटेड म्हटलां आसतलें. पूण जाणा जायात तितल्याचेरूच रावूं नाकात. आनीक बरें करूंक वावरात. तुमच्या लागशिल्ल्या इश्टां लागीं विचारात, खूंय चुकतात. अशेंच तुमी चालू दवरल्यार एक दीस लोक तुमच्या तोंडार मारतलो. समजू नाका एक दोन कविता वाचून तुमी पदवी मेळयली म्हणून. ताका लागून तुमकां थोडी म्हजी शिकवण दिता. सुसेगाद वाचात, गडबड करिनाकात. सुसेगाद म्हणजे स्लोवूय न्हय आनी फास्टूय न्हय, मोदेकार नॉर्मल स्पिडीचेर. सुरवातेक विशय वाचतकूच थोडो वगत मोनेपणान राव आनी मागीर तुजी फुडलीं उतरां वाच. बरें सुवादीक ताड्यान तें वाचपाचें. तुमचो तावो बेश्टोच वाडोवनाका, बोबाट मारिनाका. तियात्राचो अणूस करतात ते भाशेन सुरवात करिनाकात. जाय तेच वखदार टोनाचो उपेग कर. मोगाची कविता जाल्यार मोगाचो टोन, रागाची जाल्यार तेन्नाच राग दाखय. तुज्या ताल्याक मॉड्युलेशन दी. ना जाल्यार येयलेली कवितेक तोच टोन वापरिनाका. चड बरें जातलें तुमचे टोनाक ड्रॅमॅटीक तूं टच दिल्यार, जशे परी तूं एक्टींग करताय. एक एक लायनीचे फाटल्यान पॉज दवरिनाका. ताचो इफेक्ट वयता आनी कवितेचो फ्लोय पिड्यार जाता. रायमींग चड गरजेचें, तें पयलें सांबाळूंक जाय. कोणेय तुका कविता वाचूंक लायली जाल्यार वा कवितेचे कोणाचेय तुजे इश्टान जर वाचूंक दिली जाल्यार कसली आनी कित्याचेर बरयला ताचेर तूं नियाळ कर. थोडे कविता बरयता आनी दिता. तांकां कितेंय आनी कशेंय वाचल्यार उपकारता. थोड्यांक जाय तांकां पयलें उच्चारून दाखोवचें. कितें बदल आसा जाल्यार तुमकां तें गमयतलें. पूण थोड्यांक जाणी खूब कविता वाचून पदवी मेळयला
ते आपणाक जाय तशेंच टोनाचेर ती वाचतले आनी म्हणटले, हांवें कितल्यो कविता वाचून नांव मेळयलां, आतां तूं म्हाका शिकयता? तांकां मान दिवंक जाय, राग दवरचो न्हय आनी दुस्मनकारी वाडोवची न्हय. कितलेंय जाल्यार तो फांकीवंत कवी आनी तो जाणा कितें बरें आनी कितें वायट तें. फायनल करचे आदीं तांकां दाखयात, समजणी सोदून काडात. तेन्नाच तुमी एक दीस उंचेले पावण्यार पावतले आनी डिमांड तुमचो आनीकूय वाडटलो आनी संवसाराक नांव मेळयतलें. ही म्हजी म्हणल्यार सेजार बाबाली 2 उतरां तुमी बरे भाशेन आयकली म्हूण हांव तुमकां काळजा सावन देव बरें कोत्ता. राग दवरचो न्हय, कोंकणी उलय आनी कविता फुलय. हो लेख कविता कशी आसची आनी वाचची सेजार बाब डिमेलो हांणी बरयलोलो. तो तुमकां जरूर आवडलो आसतलो आनी म्हज्या आवाजान आयकलो म्हणून हांवूय तुमकां काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी उलय, लंडन फुलय, सावथहॅम्पटन 99.8 FM UK. देव बरें करूं.